उत्तर गोंयच्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी ग्रामसभेचे आयोजन केले। थळाव्यांच्या साबार प्रश्नांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली। म्हणजे अशें लोकांक दिसलें की जो आमी सुर्ला गांव प्रकल्प जावपाचो की गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पण तो प्रोजेक्ट बरो आनी उपयुक्त असो लोकां खातीर आसा आनी तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आमी NOC पंचवीस दिल्ली तेंकां कोणा गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी ऑलरेडी टेंडरूय जाल्ले पूण अशें दिसता की कोणी तरी कोर्टान PLS केलें की तो प्रकल्प जावचो न्ही सो तेका लागून ग्रामस्थांनी आमकां निवेदन दिलां की तो प्रकल्प जावचो असो आनी हो सुशीलपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, राम रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर हे फुडाकार घेतला। हे खंय तरी दोंगराचो प्रश्न आमचे इको सेन्सिटीव झोन आसा तो आनी एक वेळ तो असो आसलो प्रायवेट फॉरेस्ट मार्क केल्लो आनी आतां हो कन्वर्जन घालून सगळें करून तो विकलो आसा म्हणून अशें आमकां कळ्ळां की कम्युनिटी आमच्या आसपावची कम्युनिटी की एक टायम तुवें आमकां फटयलें कितें लोकांक पिशान काडले म्हज्यान सांगलां आमकां कोण एक स्पेशल ग्रामसभा ऑन 1 पॉयंट अजेंडा कॉल आउट करता म्हणून मेनली चडशा ग्रामसभेन विशय येयलो तो जे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे रोड वायडनिंग 25 मीटर रस्त्याचो जो इश्यू आसा तो चडशा ग्रामसभेनी तेंच्यांनी रोड वायडनिंगाक 25 मीटर रोड वायडनिंगाक विरोध केला कित्याक ती जी घरां आसात रस्ता कुशीची आनी जे तेंचे धंदे आसात तेचेर ते पोट भरतात हेचेर सरकारान तेचेर विचार करचो कित्याक जे धंदेवाले आहा बारीक बारीक धंदे आहा ते आमचे लोकल गोंयकारूच आसात आनी तेचेर ते पोट भरतात तेन्ना तांकां सरकारान वांटोवचें असो तेंचो थाराव आसा। आमचो विशय आशिल्लो प्रोजेक्टाचो 8 बिल आनी 8 स्विमींग पूल सो हांव सगळ्यां पयलीं थँक्स म्हणटा नोबोटाक दादू आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक कारण तिणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी आमचो तो प्रोजेक्ट बंद पडलो सो सरपंचान क्लियरी सांगला की आपूण तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता म्हणून। मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली विषय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात 80% गांवचे स्थानिक सरावंडींग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्दां ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिझनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचित थेयतात। सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्राउंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा। ग्राउंड तयार ना अजून। हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सिंग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता थंय पाटी मारलेली आहा उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता पूण एक्चुअली सायटीर ना। आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेयींग दॅट जे जावकूच ना काम तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।